दर एकल्यान काम करप, पक्ष कोणाक उतर दिना की तुकाच तिकेट दितली म्हण. एकदा माजी आमदार जातकर तो माजी आमदार असता. सावित्री कवळेकर बरें सामाजीक कार्य करता. म्हाका खंय कार्यावळीक वयचो वा ना हें सुभाष फळदेसायान सांगपाची गरज ना. हांव ताच्या परस चड राजकारण जाणा आनी भाजपान फळदेसायाकच साग्यार तिकेट दितली म्हण सांगिल्लें ना अशें वक्तव्य राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकरान केलां. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. सांगे मतदारसंघ हो सुभाष फळदेसायक आनंद दिवना आनीक कशें आसा थंय कोणीय फाल्यां ST भितरूय खूब भुरगीं आसा काम करतात, OBC भितरूय थंय काम करपी पार्टीचे काम करपी भुरगीं आसा आनी एकदम माजी आमदार जालो तो माजी जाता. फाल्यां पार्टी कितें कोणाकय गॅरंटी दिना की तुकाच 100% तिकेट मेळटली अशें ना. प्रत्येकान काम करपाक जाय. खरें म्हणजे सुभाष फळदेसायानच लोकांक धडो घालून दिला पयलो. कारण जेन्ना आमचो वासू गांवकार MLA आशिल्लो भारतीय जनता पक्षाचो 2012 7 ताका निवडून दिल्लो लोकांनी. 1 वर्स आदीं ह्या सुभाष फळदेसायान स्वाभिमान सांगे म्हणून एक प्रायव्हेट संघटना गेली. जशी आतां सावित्री कवळेकरान संघटना गेली 4-5 वर्सां करता सांग्या भितर, तशी तेणें केल्ली. आनी आमचे कार्यकर्ते थंयचे जिल्हा समिती आशिल्ले मंडळाचेर हांकां थोड्यांक फोडपाचो प्रयत्न केलो. तांकां व्यासपीठाचेर बसयतालो आनी आमचे वासू गांवकाराचे एगेन्स्ट तेणें कामाक सुरवात केली. आनीक तेन्ना तो डोनेशन दिवपाक लागलो. ताका तेन्ना दिसलें ना की बाबा थंयचो BJPचो आमदार आसा, आपूण तेजे एगेन्स्ट ताका कित्याक आपना फंक्शनाक. आनीक आज सावित्री कवळेकर एक खूब बरें काम करता आनी म्हाका आमदारांनी निवडून दिल्लो आसा. हांव खंय गोंयांत खंयच्याय कार्यक्रमाक वचपाक शकता. म्हाका कोणूय भुरगीं आसा म्हणून हांव वचपाक शकता, म्हाजेर बंधन ना. कारण सुभाष फळदेसाय आसा पळय तो आतांच राजकारण आसा दिसता म्हाका. हांव केली 40 वर्सां राजकारणांत, म्हाका राजकारण पूर्ण खबर आसा.